दर्यादेग वाठारांनी विदेशी पर्यटकांच्यो वसणुको सरकार खपोवन घेवचो ना। शेकांनी गोंयकारांक समजता ते भाशेंत वेव्हार चलयत जाल्यारच येता त्या पर्यटन सिजनांत त्या शेकांक परवाने दितले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्या। गोंयचे दर्यादेग वाठारांत रशियन, इस्रायली, ब्रिटीश, नायजेरियन अशा लोकांच्यो वसणुको जाल्यात। हो वाठार ह्या विदेशी पर्यटकांनी वाटून घेतला। थंय गोंयकारांक सुवात ना म्हूण माविनान विधानसभेत मुद्दो काडिल्लो। आज आम्ही पहिला इवन फॉरेनर सुद्धा गोंया येऊन वेगळे वेगळे जाग्यार एन्क्लेव करून आसा। रशियन एन्क्लेव, इस्रायली एन्क्लेव आणि हुंचे देशाचे एन्क्लेव असे एन्क्लेव करून ते रावल्ले आसा। तुमकां खबर आसा थोडे कडेन ते एन्क्लेव म्हूण केला जे फॉरेनर एक्सक्लुसिवली बीचो घेतला, लँड घेतला आणि ते tomorrow one rich person comes, he buys the entire village and the villagers, so that whole village belongs to him and they are helpless because they need the money. So ताका लागून आमकां हेजी गरज आसा। कोण विकतलो ताका हांव रिस्ट्रिक्शन करूंक शकना, पण कोणे एन्क्लेव बी केल्या पळय, those enclaves won't be tolerated. There has to be compulsory local use of local language in all the correspondence, all the menus, hotel menus, and hotels only catering to a particular class of people will not be accepted. I know. I was waiting only for the rainy season. Next season, if someone does that, he will not get trade licenses. रेवीचे व्यवसाया खातीर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण खण खातें नेम करता। ऑगस्ट मेरेन सरकार नेम जाहीर करतलो। नवे CRZ नेमा प्रमाण पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपाक मेळटा, तरी पर्यावरण सांबाळपाचे नजरेन त्या व्यवसायाचेर कांय बंधनां घालपाची शक्यताय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उक्तायल्या। पेडण्या, आमोण्या सारकेल्या वाठारांनी रेवीचे व्यवसाय कांयच धरबान उरिल्लो ना म्हूण विधानसभेत प्रस्न काडिल्लो। Sand extraction which takes place along the river. Now everywhere it is said in the answer it is illegal. Actually sand extraction is going on. There is no revenue also. There is no revenue being taken. He says traditionally it can be done. I am on a simple question whether if traditional methods can be given, why revenue is not collected? Why license is not given to them? Because traditionally they are allowed. Because somewhere we have to draw the line. Mines department जे परवाने दिता sand काडपाक आणि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हांचे मदीं कांय ताळमेळ ना आनी हो ताळमेळ नासल्या कारणान खूब प्रॉब्लेम जाता की जे कांय कडेन ट्रेडिशनल रेंवकार सुद्दां रेंव काडटात तांचेर निर्बंध कितें आसा। तुमी हांगा वचून पळयात, पेडण्या वचून पळयात, तुमी आमोण्या वचून पळयात, कितलेशे तुमी जुव्या वचून पळयात, जे रेंव काडपाक तांचे निर्बंध खंय आसा, कितें आसा, आमी दिसाक तांणी कितली काडली हाजे कितें मोजमाप जाता, थंय कितली खणटात हाजेर आमी खंय पळयता। प्रश्न वेगळो आसलो जाल्यार सांगता की हे सगळे CRZ मुळे हो विषय आणि अन्य काही कारणामुळे हो विषय सुप्रीम कोर्टा फुडें आशिल्लो। सुप्रीम कोर्टान काही डायरेक्शन्स दिल्ली आहा, ताज्या अंडर मायनर मिनरलचे सगळे रूल जे आसा ते कंप्लीट आमी बदलपाचे हातून आसा। ते ऑगस्ट पर्यंत नोटिफाय जावंक जाय म्हणून सुप्रीम कोर्टान डेडलायन दिल्या। ताज्या पयलीं ते नोटिफाय जातले ऑगस्टाच्या पयलीं। ते नोटिफाय जाले की हे प्रश्न कोऑर्डिनेशनचे, क्वॉन्टिटी बी सगळे ऑटोमॅटीक मेकळे जातले। एक खडेगाठ विरोधी पक्ष फुडारी, अभ्यासू आणि विधानसभेचे नेम आणि कायद्याचो बरेपैकी जाणकार अशे तोखणायेच्या उतरांनी दोतोर काशीनाथ जल्मी गोंयचे विधानसभेन आर्गां ओंपली। दोतोर जल्मीक आयतारा मेडिकलांत मरण आयिल्लें। सोमारा माशेलांत तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जाले। शेकड्यांनी लोक आनी मानेस्तांनी माशेलांत तांच्या बंगल्यार वचून निमणें दर्शन घेतलें। धनगर समाजाक ST दर्जो दिवप हीच तांकां खरी आर्गां अशें बऱ्याच जाणांनी उलोवन दाखयलां। निस्वार्थपणाने आणि पोटतिडकीन गोंयांत काम केल्लें आसा आनी तशेंच पोटतिडकीन तेंचे प्रश्न जे आसा, लोकांचे प्रश्न जे आसा विधानसभेक मांडपाक झगडपाचें काम डॉक्टर काशीनाथ जल्मीन केलें। He was one of the well studious member of the Legislative Assembly and raised very pertinent points which were of use and of importance to the people at large. आणि विधानसभा कशा प्रकारे चलली वता आणि विरोधी पक्ष जर प्रभावी असत जाल्यार तो स्पीकरा पासून रुलिंग पार्टीक म्हणजे स्पीकर हो रुलिंग पार्टीचो असल्यामुळे साधारणपणे आणि एज पर कन्व्हेन्शन ताचो
कल हो रुलींग पार्टी कडेन आसूंक जाय हें जरी खबर असलें तरी सुद्दां दोतोर जल्मीच्या अनेकदा भडीमारा फुडें त्या वेळचे स्पिकरांक तूं बरोबर आसा हें तांकां म्हणचें पडटालें हांवें स्वताच्या दोळ्यांनी पळयलें. स्वतःच्या कर्तृत्वाने अंगगुणांनी सगळ्यांसमोर एक विशिष्ट आदर्श ठेवणारे विधायक आमदार हा खऱ्या अर्थाने विधायक असावा अशा पद्धतीने त्यांची वागणूक विधानसभेत असायची. जी वागणूक जी कामगिरी आपल्या सगळ्या गोमंतकीय जनतेच्या दीर्घकाळ अशी स्मरणात राहील. वनवासी हक्क कायदो चालीक लावपा खातीर गोंय सरकारान पावलां मारल्यात. ते खातीर राखीव अभयारण्य आशिल्ल्या काणकोण, सांगें, केपें, धारबांदोड्या हे सारकेल्या तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या गांवांनी आयतारा कमिटी वेंचून काडपाक खासा ग्रामसभा जाल्यो. खोतीगांव, काले आनी धारबांदोडेच्या गांवांनी अश्यो समिती नेमल्यात. ह्यो समित्यो विभागीय समितीक अहवाल दितल्यो. तुम्ही जे जे क्लेम्स घातले, तुम्ही जे कितें आपलो इंडिव्हिज्युअल वैयक्तीक जर कोणाचो कितें आसा आपूण ही जमीन कसता किंवा ही जमीन आपूण रोयता अशें जे कितें क्लेम्स आसात किंवा जी तुमची एप्लिकेशन आसात ती सगळी घेवन तेचो सगळो फुडलो प्रोसेस फॉर एक्झाम्पल थंय वचून पळोवप, त्याच्या उपरांत डिमार्केशन म्हणजे एक्च्युअल तुमचे बाउंड्रीज खंय आसात त्यो डिसायड करप. हे सगळे गोष्टी जे आसा हे गांवांतले जे तुमचे 15 लोक जे तुम्ही आयज नॉमिनेट करतले लोक जे असले पळय ते लोकांनीच कमिटी अपॉइंट करून दिलेली आसा. सहमतान जाली. फुडें हांचें काम कशें कितें आसतलें? फुडें हेंचें काम म्हणजे हो डेमोक्रेटीक प्रोसेस आसा. कायदो जो आसा लोकांनी आपले जे हक्क आसा ते रिकॉग्नायज करपाक जाय हे कायद्या सकयल. आनी त्या खातीर लोकांनी जे निवडून दिल्ले लोक आसा तेच लोक क्लेम घेतले, तेच स्टडी करतले आणि तेच रिकमेंड करतले. हे कमिटीचे खरेंच बरें काम आसतलें आनी तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली की हे जे कितें डिफिकल्टीज येता लोकांच्यो त्यो सारके तरेन निवारण करच्यो पडटल्यो, ते डॉक्युमेंट स्टडी करचे पडटले. आनी हे कमिटीची ड्युटी आसतली जो रिपोर्ट तयार करता तो सब डिव्हिजनल लेवल कमिटी म्हणून आनी एक कमिटी आसतली. हो रिपोर्ट सगळ्यांनी सब डिव्हिजनल लेवल कमिटी करपाचो. आयलो इम्प्लिमेंट इनॅक्ट केलो सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आनी तेच्या नंतर कांयच जालें ना. पूण आयज एक गव्हर्नमेंटान हेजेर कितें पूर्ण प्रयत्न केला आनी आयज हे कायद्याचें फर्स्ट मिटींग हे तुमच्या गांवांत जाता की जे शेतकरी आमचे रानार बसून रोयताले म्हणजे तवशी किंवा रानार बसून आपल्याले उदरनिर्वाह करता. रानाची जागा फॉरेस्टाची जागा जी घेऊन तातूंत आपल्याले उदरनिर्वाह करताले. खूब त्या स्वतःचो अधिकार म्हणून नाशिल्लो फॉरेस्टाची जमीन ती आणि तुम्ही वचून थंय आमचे शेतकरी म्हणजे एसटी समाज किंवा बाकीचे डिव्हायडर्स आसा ते थंय वचून आपल्याले उत्पन्न तयार करून ते हाडून बाजारात विकताले. सपोज कितें खूब आयटम आसा तुमकां मागीर सेक्रेटरी सांगतलो. तो रायट तुमकां दिवपा खातीर हो आतां कायदो अंमलात हाडिल्लो आसा. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.